Bene, so anche 31. Sorbes pora e graceva, sasna no mantuka. Sorbes pora e graceva, sasna no mantuka. Tumbo forto, tumbo dvehida, Toshi moima, sognak fahanta, tumbo forto, tumbo dveda, Toshi moima, sognak fahanta, sorves fora ekyasepa, Sasna no mantuka, sorves fora eklaseva. Sasna no mantuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा कडेन शुभ वर्तमानान जेजू आयज आमकां उगडास करता आमचें न्हयच फकत भायलें पूण भितरल्यान आमी नितळ आसूंक गरज म्हणून जावं आमचो स्वभाव जावं आमचीं उतरां जावं आमच्यो करण्यो ज्यो भितरच्यान येता त्यो अदीक नितळ आसूंक आयज जेजू आमकां उगडास करता तेच बरोबर आयज आमी उगडास करता फातिमा सायबिणीचो 1917 वर्सा तेगा भुरग्यांक मायाचे 13वेतान हितूंब्राचे 13वेर भुरग्यांक ती दिश्टी पडली पुर्तुगाल शारांत लुसिया दोस सांतोस फ्रांसिस्को आनी जासिंता मार्तो ह्या तेगाय भुरग्यांक ती दिश्टी पडून तांचे सवें तिणें मोग दाखयलो हे सायबीण मायचो आमकांय मोग आनी कितलोय आमी नियाड तिचेर करी जाल्यार आमकां तो उणो हे सायबीण मायचे मजतीन आमचेय पासत आमी मागया आयचे मीस भेटयता दिनवासनीच्या मनान जेजू आनी सायबीण मायक आना फेर्नांदीस तिच्याय त्या समा पासत मागुया आनी तिच्याय घराबे पासत मागुया आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्पुरदा देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाचे दोन तोरांत वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो प्राण म्हजो सगळ्या सदांचांक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पुरदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्योन पावलून गालेस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणानो आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यात गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूर तुमचेर घेयनाकात हांव पावलू तुमकां सांगता जर तुमी सुनोत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी सोनोत करूंक दितात
तितल्यांकूय नव्यान शिटकायता. आख्खी समोर पालूंक कायदो आसा तुमकां. समोर 3 जोड प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात. तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडटल्यान. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजोरी मेळटली म्हूण भरवोसो दवरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकताराक आसलोल्यांक ताणें समत केली ओ ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोरण्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सगलें. देवाचें उतर हें आमचो स्वभाव. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्या उतरा पोरमोणें तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्ल्या विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजी समत विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाल निती खाली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खोशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलों. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोष. तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटां, तांचो मोग करतां. तुजे नेम मनांत गळयत आसा. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सडसडीत. ते काळजाचे अद्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्याच मनांतूच गळोवन विचारतालो. सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळयानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धरून दान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आयिल्ल्या ह्या व्हायरसाक लागून आमी परत परत आमचे हात धुता, कित्याक हो व्हायरस भितर वचना जावपाक. पूण जेजू शुभ वर्तमानान उलयता पळय तें आगून व्हडलें व्हायरसाचें. जेन्ना आमचें मन नितळ ना, जेन्ना आमचें चिंत ना दुसऱ्याची विंगास घेवपाची, जेन्ना आमचे आवडे दुसऱ्याचे पाड घालपाचे, जेन्ना आमचें कर्तव्य दुसऱ्याक निसंटण करपाचें, हे ओत्मीक वाटेन असल्या फिजिकल व्हायरस आसा ताच्याकून व्हडलें. कित्याक ह्या व्हायरसान कडेन ह्या संवसाराक आमी ओंतरता, पूण असले भितरल्या वायटाक लागून ओत्मीक जिवितांतल्यानूय पयस जाता. म्हणटच भितरल्यो वस्तू अदीक गरजेच्यो म्हणून फारिसेवांक तो सांगता. जेजू हात धुवपाची
हे रितींत जेवच्या आदी ताचेर आड नासलो, पूण तो आड आसलो ही रीत तांची धर्मीक वाटेन ताणी हाडलेली देखून, रिच्युअल्स केलेली देखून. आनी तांची ही रिच्युअल्स अशी आसली की पयले ते बोटांच्यो ह्यो टिप्स धुताले, उपरांत तांणी बोटां धुवंक जाय आसलीं, त्या उपरांत तांचे हात धुवंक जाय आसले, आनी त्या उपरांत तांचे रिस्ट हे धुवंक जाय आसलें. आनी अशें धुवन गेल्या उपरांत परत ही रीत काबार करता तेन्ना पयले रिस्ट, मागीर आपलो हात, मागीर बोटां, मागीर बोटाची टिप्स, हे भाशेन ही रीत काबार जाताली. म्हणटच ही रीत असली धर्मीक ताणी केल्ली, तिचेर जेजू आड आसलो, हात धुवपाचेर आड नासलो. आनी हें ते करूंक मागताले आनी हें सारकें ते पाडूंक सोदताले, पूण दया, नीत, आदार करप हें करपाक ते फाटीं आसले. आनी हाका लागून जेजू तांकां म्हणटा, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. दिवपाक फाटीं आसले, पावपाक दुसऱ्याक फाटीं आसले, पूण ह्यो चाली रिती पाळटाले. आमचेय मदें असलें कांय फावटी जाता. आमी पळयता हांव थोडे फावटी थोड्या गांवांनी आदी फेस्तां जातालीं तेन्ना अमक्योच वाती लावच्यो, अमकेच फजणे मारचे, अमकेच बँड आसूंक जाय आनी कितें, हें सगळें भायल्यो रिती गरजेच्यो इतल्यो मोल दिताले. मोल ना म्हणून न्हय, पूण अदीक गरजेच्यो खंयच्यो ताचेर लक्ष घालूंक विसरताले. आयज आमची धर्मीक वाळ कसली काय, असले रिच्युअल्स आसा तांचेर आमचें अदीक लक्ष, अदीक भितरल्या आमच्या मनाचेर लक्ष. दुसऱ्यांक पावप, दुसऱ्यांक आदार करप, बरें उतर दिवप, बऱ्या चिंतनांनी, बऱ्या आवण्यांनी दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतप, ही भुजवण देवाक अदीक मानता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलो आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीचे बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रान सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवास जावं जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी व्हडवीक बिलकूल चडना.
तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार व्हडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावस. नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बावरताचो गोट परगटुया. सोनिया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कावस तितलें पियेता. तितलेय पावटी तो वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेन आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मोल पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अकबर मरी देवाची माई संगाती भगेन दोन भितर सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. दयाळी कोरण्यो आमी दुसऱ्या सुणे करूंक आमकां आदार जेजूंचे करिल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची कापूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. मोयवेवून देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सुपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. गायनाचो अंक T18. Ancora Marieshia Bandar Gurbe Chegia Nishkolo Mari Mata Fatima Gvoirtauna Deuta Aig Fatima Cesai Bini Zatu amci sheratini Ni sogliam sukajini Magtawami sorprani Aik Fatima Cesai Bini Zatu amci sheratini